कोलवा जेल वेगवेगळ्या घडणुकां खातीर सदांच लायमलायटांत. थंयच्या सुरक्षेचे 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार म्हणून फामाद. मोबाईल ड्रग गँगा मदीं वाद अशो एक गजाली उक्ताडार येवन लेगीत IGP सयत पुलीस यंत्रणा सुशेगात. आतां तर थंय इंडक्शन म्हळ्यार इलेक्ट्रीक गॅसूय पावल्या. फाटल्या 3 वर्सांत थंयच्यो म्हत्वाच्यो घडणुको पळयात. 26 जानेर 2022 दिसा कैद्यांकडच्यान 75 मोबाईल फोन, ड्रग आनी कॅश जप्त केल्ली. 2 जून 2022 दिसा ड्रग तस्करीचे प्रकरणात एक जेल गार्ड धरिल्लो. ताच्या कडच्यान 1,40,000 कोकेन जप्त केल्लो. 23 जून 2022 दिसा आनी एक जेल गार्डाक धरलो. ताच्या कडच्यान 5 ग्राम कोकेन जप्त केल्लो. ऑगस्ट 2022 सुमार 2 कोटी रुपया मोडून सुरक्षेच्या नजरेन काम करपाक पावलां मारली. मात आयज मेरेन कांयच जालें ना. 2 डिसेंबर 2023 दिसा एका जेल गार्डा कडेन ड्रग सापडिल्लो. 23 जानेर 2024 दिसा 3 इंडक्शन म्हळ्यार इलेक्ट्रीक गॅसी जेलीत पावले. तशेंच 5 मोबाईल फोन, बिस्किटेंतल्यान तंबाखू आनी गांजाची तस्करी जाता म्हणून सुत्रां सांगता. कोलवाळ जेलींत पावपी वस्तू पळयल्यार थंयचे सुरक्षे विशीं प्रश्नचिन्ह. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.